प्लास्टिक कोयराचो विलो लावपाचे सरकार फोंडेच्यो 3 आनी कुठ्ठाळचे 4 पंचायतींनी प्रायोगीक तत्वाचेर प्रकल्प चालीक लायतले। प्लास्टिकाचो विलो लावपाचेर सध्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अभ्यास करता। प्लास्टिकाचो विलो लावपाचेर 2 कंपन्यांनी मंडळाक प्रेझेंटेशन दाखयलां। सोमारा गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची हाचेर बसका जाली। खंयचे कंपनीचे तंत्रज्ञान चालीक लावपाचें हाचेर चड करून मंगळारा मंडळाचो निर्णय जातलो अशें मंत्री अलिना साल्ढाणा म्हणटा। We had 2 presentations from 2 different, I would call them companies, who want to handle the dry waste in the state of Goa. Now we have not taken a final decision as yet. Now tomorrow we are having another meeting with the Directorate of Panchayat, that is with the director. Then we are also having Mr. Michael D'Souza present for the meeting, because now we have to come to the practical side of it. We want to know exactly how garbage will be collected at the Panchayat level. Pilot project will be starting in Kottaling constituency, and we may also call in 3 panchayats from Ponda, so that they can also be involved in this learning process. And once we are definite about things, because then we'll be able to know what are our problems that we may face and what is happening smoothly, and accordingly replicate this system in the other panchayats. सत्तरींत कोपारडे सोमारा पयलोच गोरवांचो बाजार जालो। दुधकारांक दुधाची गोरवां घेवंक मेळची म्हूण हो बाजार। कामधेनू सुदारीत येवजणेक अंदू सरकारान 10 कोटी दवरल्यात। येवजणे खाला 4 ते 5 गोरवां घेवं येतात। येवजण चालीक लायत सावन दूद वाडलां। गोवा डेअरीक दूद चड जाता आसत जाल्यार तांणी तें सरकाराक दिवचें। म्हयने भितर चिल्ड दूद 25 रुपये लिटरान सरकार विकतलो अशी घोशणाय मुख्यमंत्री पर्रीकारान केली। कामधेनू स्कीम हांवें करतकच नंतर ह्या कामधेनूचे कशे पाड गेले हे तुम्ही पळयलां। त्यामुळे आता ही आमी परत हाडटा आसतना गेल्या खेपाच्यो अडचणी आयिल्ल्यो समोर, त्यो सगळ्यो अडचणी आमी हे केल्ले आसा। अंदूच्या वर्सा ह्या स्किमीक 10 कोटी दवरलेल्या, म्हणजे जवळ जवळ 3 ते 4 हजार गोरवां हाडपाक येता। काही जाणांक चिंता आल्या ही स्कीम जायना फुडें 37,000 जे लिटर दूध आशिल्लें गोंयचें कलेक्शन, हे परत ग्राफ वयर वचपाक लागलो। 55,000 क्रॉस जालो म्हाका दिसता। डेअरीक जर तूं चड जालें, डेअरीन म्हाका सांगचें एक वाक्य एक पत्र बरोवचें, म्हयन्या भितर आमी शहरान चिल्ड दूध 25 रुपयान विकपाची वेवस्था करता। तुमचे कडच्यान तांच्या पेक्षा 1 रुपया सुबेज दिवन विकत घेता। तांकां जमना जाल्यार हांव चालू करता। तामिळनाडू दोतोर वचून थंयसर वेवस्थीत तपासणी गायची करून हांगा हाडून तांकां दवरलेले आसा, जेणे करून ते हांगासल्या क्लायमेटाक सूट जातले। आनी जेन्ना आमच्या दुधकारांच्या घरांत व्हरतले गायी तेन्ना जे हांगा आमचे दोतोर जे सांगता त्या प्रमाणे आमकां त्यो गायो दूध दितले। ही ज्यो भारतीय गायी आहा तेंचें संवर्धन जावपाक जाय। त्यो आयज आमी रस्त्यार सोडल्या, तांकां सुविधा आमी कसल्यो दिना, तेंची कत्तल जाली वयता। आनी ह्यो ज्यो गायी आहा तांकां सगळे तरी एअर कंडिशन बाकी सुखो सुविधा तांकां मेळटा। तर आपले भारतीय नस्ल जे आहात तेंचो सुदार जावपाक जाय, तेंचें संवर्धन जावपाक जाय। प्रदेश काँग्रेस लोकसभेच्या उत्तर गोंय सिटाचेरूय दावो करतली। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शिरोडकारान प्रुडंटा कडेन उलयतना ही गजाल स्पश्ट केली। राष्ट्रवादी लोकसभेचो उत्तर गोंय सीट काँग्रेसीक बरोबर घेवन लडटली अशें राष्ट्रवादीचो केंद्रीय फुडारी प्रफुल्ल पटेलान शेनवारा म्हणिल्लें। ताचेर प्रतिक्रिया विचारली तेन्ना शिरोडकारांनी जाप दिली। सिटाचो निर्णय निमणे हायकमांडूच घेतले, अजून कसलोच निर्णय जावंक ना अशें सुभाषान स्पश्ट केलां। ताजेर अजून कांय डिसिजन जावं ना। ते इलेक्शन जेन्ना हे जातले प्रोसेस सुरू जातलो तेन्ना हायकमांड थारायतली। पण तुम्ही क्लेम करतले काँग्रेस? हायकमांड थारायतली, हायकमांडान उलोवन मागीर पळयतली आमी कशें करपाचें। पूण लास्ट टायम तुम्ही एनसीपीक दिल्लो देश प्रभू आमी क्लेम करतले। तुम्ही क्लेम करतले न्ही? आणि सर सावथाचे कितें चर्चिल आले हांव सांगता आपणाकूय जाय म्हणून टिकेट। सावथाचे अजून काय अजून खंयचेच जावना रे। दिस इज टू प्रीमॅच्युअर। हय हय सारकें। दिस इज टू प्रीमॅच्युअर टू टॉक अबाउट आयदर नॉर्थ और साउथ। आता घेऊ एक विसव।